आता अकस्मात टुरिझम येयले आनी आमचे बारीक लोकल लोकांनी बारीकशे पोट भरपा मागीर बारीक ते कितें फ्रुट्स कितें विकताले कळ्ळें पणजे अरावंड 30-40 वर्सांनी ते विकताय आनी ते 20 वर्सांनी विकताय. त्यानंतर ते मेडमी तेन्ना जेन्ना मेडमीन आमकां सांगलें कितें तुमी कितें आपल्या भाशेन कितें पोट भराय लोकल लोक त्या प्रमाणे ती बारीक कितें आपल्या भाशेन एक बारके दुकान घालून ती बसले आसले ते परत हो GM ललिताचो जो GM आहा पळय फोटमान टुरिझमान धाडटा आनी ते फोटमान टुरिझमान धाडटा टुरिझम तेजें एक्शन घेता मान करता आमी इलिगल आहा म्हणून ते एक पडाय गव्हर्मेंट आपले इतले जॉब ना लोकांक जॉब दिन बाबा खंय कामां लावपा म्हणून कितें बारीकशी ती आपल्या एक सकाळ फुडें आयले ती मनशां रातची 9 मार वयताय कितें आपल्या पठाराचें कितें तरी करताय आज तेमी येवन ते परत मोडून आख्खी आड घालून सगळें पाड उडयलें. अशें कित्याक लागून मोडप जाता आतां परत दोन फावटी मोडप जालें हॉटेल तेंचेर लोड घालता हॉटेलान पळय लोड असो घालता कितें जावं हॉटेल तेजे फोटोमान तांकां डायरेक्ट टुरिझमान धाडटा तेन्ना त्या डायरेक्टराचेर मागीर प्रेशर येता ते डायरेक्टराक फोन करताय आनी बाबा अशें आहा हिंगा मागीर त्या नंतर डायरेक्टर मदीं जाणून ते मोडून घेता मोडली तेमी आनी कितले आसले ती आनी ते आसा खूब आमी बी ते वेचपाक त्या वाटेन कितले बी आहाय ते आमकां खबर ना सग आसात कितले तेमी आयज मोडले हांव बी नासलो ते पळय आमगे कसली तशी करून उडयली आमी आतां सादारण 1999 आमी बसता हिंगा आनी तेतून आमकां कसले त्रास नासले आतां तो एक GM येयला न्ही तो येवन आमकां त्रास करता फोटो मारले आनी राती तेणी टुरिझमान धाडले दिसता आनी तो सकाळ फुडें आमकां कांय सांगनासतना येवन तेणी म्हणलें आनी तो सांगता 8 दीस पयलीं आमकां सांगलें आमकां 8 दीस पयलीं सांगची जाल्यार तेणी लेटर दिवची पडटा इलिगल बाब कसलें काम हें तुमगे मोडे 8 दीस जावचे पयलीं तेजे नंतर तें उरलें जाल्यार आपूण येवन मोडटलो आमगे सामान आमी काडटाले तेमी आतां कशा हे पळय आमी 10,000 खर्च करून आमी केल्ले ते आमगे तेमी ते पाड घायले वयल्यान आमी ताका विचारलें बाबा तूं मोडटा जाल्यार सगळें मोड हॉटेलां एक फातर आसा तो दाखयल्यार तो म्हणटा कितें तो आपूण पळयता तुका कित्याक लागता हॉटेलां शाखा मदीं आसा आनी तो सांगता कोणा ओन जागा आसल्यार म्हणटा हिंग कितें करपाचें ओन कोणा जागा आसा फातर कसलो फातर टुरिझमा हेजो शिमे फातर आसा तो पळयना तो कितें सांगल्यार तो चड उलयता मुगो चड उलयता म्हणून मागीर बायले सांगता तो कायद्यान उलयता आमी इलिगल चलता पूण आमी गोवोरमेंटा कडेन मागनाय न्हू आमकां जॉब दी म्हणून कित्याक आमी शिकले ना आमी गरीब लोक आहा आमच्यान ते जायना आमचे कडेन आनी गोवोरमेंटाच्यान तितले जॉब दिवपाक जाय गोवोरमेंटान आमकां एक दिवचें चल पोट भरून खाय तुमी आमी कोणा वाटे वचनाय न्हू आमी कांय दुसरें कांय विकनाय न्हू आडसरकेन बसता आनी कोण पायनॅपल ज्यूस 2 पायनॅपल तेवूय बी केन्ना एक दीस बोणी जायना नासतना सुद्दां घर वयता 8-9 म्हणल्यार पसून आज आमकां टुरिझम डिपार्टमेंट हांगा आयिल्ले आसा कित्याक आमचे गोवोरमेंटाचे सुद्दां इन्स्ट्रक्शन्स आसा की इलिगल स्ट्रक्चर्स आर नॉट टू बी टॉलरेटेड ऑन द बीच सो हांगासर जितले स्ट्रक्चर्स आमी आज 7 स्ट्रक्चर्स मोडल्या ओके इट लुक्स लायक हट्स सो हे आमी सगळे मोडिल्ले आसा कित्याक दे डोंट हॅव परमिशन कसलेंच परमिशन ना सो आमकां डायरेक्शन्स आसा वयले ऑथॉरिटीजा कडल्यान गव्हर्मेंटा कडल्यान की हे सगळे टॉलरेट करपाचें ना आनी वॉट एवर इलिगल स्ट्रक्चर्स आर देर ऑन द बीच हॅव टू बी रिमूव सो आमी 3 वीक पयलीं आमी हांगा सगळ्यांक येवन वॉर्निंग दिवन गेले की तुमीच काडा कितें काडपाक आसा तें नाजाल्यार मागीर आमकां हांगा येवन डेमोलिशन करचें पडटलें म्हणून ओके सो त्या फाटल्यान वॉर्निंग दिवन सुद्दां कांय काडिल्लें ना सो आमकां आज हांगा येवन सगळें हे डेमोलिशन आमकां तांकां आमी चान्स दिलो टू रिमूव इट बाय देम सेल्फ तांकां तुमीच काडा म्हणून आनी मागीर आमी तांकां एसिस्ट केलें आनी आमचे जे लेबरर्स घेवन आमचे सगळे स्टाफाक घेवन आमी एसिस्ट करून आमी वी हॅव रिमूव्ड ऑल द स्ट्रक्चर्स तेमी लोकल्स म्हणटा खूब वर्सां तुमचे हांगा चालू आसले पूण आतां कित्याक मोडपाक जाय आसलें फुडें तेका चलोवपाक तांकां एक लोकल्सो चान्स दिवपाक जाय ना कशें आसा कितें धंदो करपाक जाय जाल्यार लिगली करपाक जाय आतां हाका कसलीच परमिशनां ना आनी टुरिझम डिपार्टमेंट बिचार हे कसले आडसळां विकपाक नाजाल्यार ज्यूस विकपाक असले धंदे आमी परमिशन दिना आमी परमिशन दिता गव्हर्मेंट शॅक्स ऑन द बीच वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज गव्हर्मेंट शॅक्स पण आमचे कडेन परमिशन घेवन करचें पडटा पण असले हाका आमी परमिशन दिना प्रायवेट शॅक्साक आमी परमिशन दिता सो परमिशन घेवन करपाचें कितें आहा तें